तर रात्री पळत ती काय ना ती हांव बसीक रावली म्हाजे कडेन येवन ती उटी रावली बसीक रावली गेली बस पावली हांगासर तळेश्वरा कडेन बस पावली आनी तेणी कितें काय म्हणजे म्हाज्या आंगाचेर न्हू आपलो दुपट्टा उडयलो हे सायडीन ती वयता हांव दोगां पयली ती हे सायडीन हांव मदीं वयली तेन्ना खूब हात घातला आनी शिटा कसो बसलेला दिसता म्हाका दिसलें पूण तेणीन कितें केलें हांवें दुपट्टा म्हाज्या आंगार आपलो अर्द उडयलो आनी मागीर दुपट्टा सारको धरता तो म्हाज्या आंगार कित्याक उडयता म्हटलें हांवें पळयता जाल्यार न्हू चोयन एक सायडीन अशी वयर कायली म्हणटा चोयन वयर येयली मागीर हे पान सकयल पडलें सोरपयतलें तितल्यान बोबा जालो सोरपय चोरपाक येयला काय म्हणटा तेका रात तेका म्हाका मागीर तुजें पळय पडल्या म्हळ्यार काडल्या चोयन पळय ते चोरपान पडल्या तुजें पान पडल्या म्हणटा म्हणसर म्हाका थंयसून बॅग आयलें आनी फुडें सरल्यान तिगांय बसीनसून बस खाली ना जेवली आनी आमचो तो गॅस कामत ना गॅसीचो थंयच्यान दावे हातीसून फुडें धांवले ड्रायव्हर धांवलो आनी कोण धांवले आनी तो मागलो कंडक्टर आई तूं सकयल देंव आनी थंयसर पुलीस कंप्लेन केली ना लागली आनी जेवली कित्याक रे बाबा पुलीस कंप्लेन तर म्हाका हांकां म्हाका धरपाकूच जाय चोरी केली न्हू धरपाक जाय म्हणून मागीर थंय म्हणजे आमचो येयले घेवन हांगा तांकां हाडल्यान पळय ड्रायव्हरान धरली तांकां हय तेणी धरली बस ड्रायव्हरान धरली आतां कंप्लेंट जाली जेन्ना गाडी हांव म्हापसाच्यान येयल्लो 9:55 अरावंड 10:40 हांव अस्नोरा पावलो दोडामार्ग जंक्शन थंय एक 4 जाणां चडली ती एक जाणटी चडली आनी 3 जाणां आनीक कोण चडली हांगा पावन ITI कडेन पावन मातसो बोवाळ जाल्लो अशें जालो गाडयेन नियरली एक 10-12 पॅसेंजर स्टँडींग आसले 12 पॅसेंजर बोवाळ जाता म्हणून बड्डे गॅरेजी कडेन उबी केली गाडयेन बोवाळ चालवलो ती बायलां 2-3 जाणां देंवली आनी धांवंक लागली देंवलो गाडयेंतल्यान पॅसेंजराकूच विचारलें कितें जालें काय म्हणून म्हणलें ती चेन काडली म्हणजे म्हाका एक सारकें हें नासलें ती धांवता म्हणून हांव तेंच्या फाटल्यान धांवलो आनी ती करता एके बिल्डिंगेन फाटल्यान भितर सरली थंय तांकां धरली तितल्यान पब्लिकूय जमा जालें तुमी माहिती कामूच धरली हय पोलीस Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.